नमस्कार। पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार। पळोवया आयच्यो खबरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज राज्यसभेत उलोवप करून अस्तंत आशियाई वाठारांत चालू आशिल्ल्या संघर्शा-विशीं हुस्को उक्तायला। अरब राष्ट्रांतल्या फुडाऱ्यां वांगडा चर्चा करून हो संघर्श मिटोवन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुझ जहाजांच्या येरादारी खातीर उक्त करपाचो भारताचो हेत कळयला अशें तांणी सांगलें। संवाद आनी मुत्सद्देगिरी वरवीं ह्या वाठारांत शांतताय परतून हाडपा खातीर भारत वावुरता अशें प्रधानमंत्र्यांनी ह्या वेळार राज्यसभेत सांगलें। बीते वर्षों में सरकार का निरंतर प्रयास रहा है कि हर सेक्टर में दूसरे देशों पर निर्भरता कम से कम हो, हम ज्यादा से ज्यादा आत्मनिर्भर हो, यही एकमात्र विकल्प है। जैसे भारत का 90% से अधिक ट्रेड विदेशी जहाजों पर होता है, ये स्थिति किसी भी वैश्विक संकट में भारत की स्थिति को और भी गंभीर बना देती है। इसलिए सरकार ने मेड इन इंडिया जहाज बनाने के लिए करीब 70,000 करोड़ रुपए का अभियान शुरू किया। भारत आज शिप बिल्डिंग, शिप ब्रेकिंग, मेंटेनेंस एंड ओवरहॉलिंग ऐसी हर सुविधा के निर्माण पर तेज गति से काम कर रहा है। अस्तंत आशियाई वाठारांत चालू आशिल्ल्या संघर्शा मजगतीं एलपीजी घेवन येवपी 2 भारतीय जहाजांनी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुझ पार केले। दोनूय जहाजांनी सुमार 92,000 टन एलपीजी भरिल्ले आसात। तशेंच एक कच्च्या तेलाचो टँकर एमटी कलिस्टा आयज सौदी अरबच्या बंदरावयल्यान भारताच्या दिकेन येवपाक भायर सरतलो। पणजी महानगरपालिकेच्या महापौर आणि उपमहापौर हांची नावां फाल्यां जाहीर करतले अशें येणावळ मंत्री आनी पणजेचे आमदार अतानासियो मोन्सेरात हांणी खबराकारांक सांगलें। आयज भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष दामोदर नायक हांची भेट घेवन ह्या पदां खातीर उपयुक्त नावां सुचोवन तांचेर चर्चा केली अशें तांणी सांगलें। फाल्यां ह्या नावांची घोशणा जातली अशें मोन्सेरात हांणी कळीत केलां। Discuss. The names will be out by tomorrow. Okay. So finally, you have spoken to party. Yeah, party people. president. We have discussed. Okay. And the names will be out by tomorrow. फोंडा मतदारसंघातल्या येता त्या पोटवेंचणुकेन काँग्रेसीचे उमेदवार डॉक्टर केतन भाटीकर हाका तेंको दिवपाचो निर्णय गोवा फॉरवर्ड पक्षान घेतला। आघाडीचो भाग आशिल्ल्यान गोवा फॉरवर्ड ह्या वेंचणुकेन आपलो उमेदवार उबो करचो ना अशें गोवा फॉरवर्डाचे फुडारी दुर्गादास कामत हांणी घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत म्हायती दिली। ह्या वेळार प्रशांत नायक, मोहनदास लोलयेकर हे पक्षाचे वांगडी हजर आशिल्ले। We are a pre-poll ally of the Congress party since 2007. मतभेद आणि मनभेद राजकारणात असतात, पण मतभेद असताना केन्नाय जर चुकून माझे मनभेद जातात, माझे कितें कोणी ऑफ द ट्रॅक स्टेटमेंट करता, तातूंत मनभेद जाता आणि आमचे कार्यकर्ते वयर ते सगळं दुखतात। पण तेही काल एआयसीचो डेस्क इंचार्ज बाब हाणें क्लॅरिफाय केल्लें आसा। आमचे जो फ्रेडी बाब जो आसा वेळी मतदारसंघातलो आनी आदलो पंच, ताणें जे लोकां आमचे मुखार दवरले की आमचो लेंथाचो सीझन आनी आमच्या तांच्या धर्मान तुमकां सांगला आतां ब्रिफींग केला की फॉरगेट एंड फॉरगिवनेस इज एवरीथिंग। आनी म्हाका दिसता आज थंयच्यानूय स्टेटमेंट आयला ओपोजिशन लिडरा कडल्यान की आपल्याकूय तो टॉपीक आतां एंड जाल्लो आसा, जे जालें तें जालें म्हणून। सो ताजेर तो म्हाका दिसता टॉपीक आतां बंद जालो आनी आमची जी पुराय टीम जी आसा तुमकां कांय दिसांनी बाबिकास म्हणा सगळें तुमकां दिसतलें कॅम्पेन करतात। गोवा फॉरवर्ड पक्ष राज्यभर संघटन अदीक घटमूट करपाचेर भर दीत आसा। तशेंच पक्षाचे अध्यक्ष विजय सरदेसाय हांच्या फुडारपणा खाला पक्षाक बरें लोकसमर्थन मेळटा अशें पक्षाचे वांगडी प्रशांत नायक हांणी सांगलें। इन सांगे कॉन्स्टिट्युएन्सी आमचो कॅन्डिडेट फक्त 19 मतांनी पडलो तेन्ना वेड सबस्टेन्शियल 19 मतांनी पडप इज म्हळ्यार ऑलमोस्ट जिखल्या भशेन जाल्ली तो आनी दॅट इज ती झेडपी कॉन्स्टिट्युएन्सी इज पार्ट ऑफ सांगे मतदारसंघाची। भारतातल्या आदिवासी हस्तकलेच्या विविधतेचो भोवमान करपा खातीर दोनापावलाच्या इंटरनॅशनल सेंटरान गांधी शिल्प बाजाराक बरो प्रतिसाद मेळ्ळो।
या प्रदर्शनाचे आयोजन आसाम स्मॉल इंडस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन तसेच डेव्हलपमेंट कमिशनर हँडीक्राफ्ट वस्त्रोद्योग मंत्रालयाच्या जोडपालवान राष्ट्रीय हस्तकला विकास कार्यक्रमाच्या अंतर्गत आयोजन केले। या प्रदर्शनाक उत्तर उदंत भारतासहित देशातल्या वेगवेगळ्या वाठारांतल्या खास आदिवासी हस्तकला वस्तूंचे आकर्षण प्रदर्शन घडून हाडिले। या शिल्प बाजारात आसामी मेखला चादर, महाराष्ट्रातले बंजारा भरतकाम यासारखिल्ल्या पारंपरिक हस्तकलेचे नमुने गोयच्या कलामोग्यां खातीर तसेच पर्यटकां खातीर आकर्षणाचे केंद्र ठरले। अच्छा काम हुआ इधर। ज्वेलरी का है, स्टोन्स है, ऑक्सीडाइज है, पल का है, मोती का है, सब सेमी पूरा सेमी प्रेसिज स्टोन्स वेल्स और कलेक्शन। ऑक्सीडाइज बेंगल है, बढ़िया वेराइटीज़ है, नोस्पिन है, अच्छा कलेक्शन है, बढ़िया। मेरा आइटम जितना है बिहार का है, भागलपुरी आइटम आता है, वारली, मधुबनी, बसवारा। क्वालिटी अच्छी फाइन रहती है, कंफर्टेबल रहता है, पार्टी फंक्शन जाने के लिए बहुत यूनिक पीस रहता है सर। और यहाँ का बहुत अच्छा लगा हमको। यहाँ पे एक ही बेनिफिट है क्योंकि यहाँ के हर एक स्टॉल की पेमेंट देना नहीं पड़ता है, ये फ्री है और सेल्स भी बहुत अच्छे हुए हैं सबका। और यहाँ के गोवा के जितने आदमी हैं रिस्पॉन्स बहुत अच्छा था, सेल्स वगैरह भी अच्छा हुआ। 1 नंबर स्टॉल था जिन्होंने करीब 80-90 हज़ार लगभग उन्होंने सेल्स कर लिया है। ठीक उसी तरह हर एक स्टॉल ने अच्छे सेल्स किए हैं और मैं सोचती हूँ आर्टिसन के लिए ये बहुत ही लाभदायक है। जो यहाँ पे आके मतलब एक स्टॉल का तो पेमेंट देना नहीं पड़ रहा है, पार्ट डे जो बैठते हैं उसका भी 500 दिया जाता है, प्लस जो उन लोग आते हैं उनका भी कुछ दिया जाता है 2000 से 4000 लगभग, और जो लगेज चार्ज है लगेज चार्ज भी दिया जाता है। मुळगावच्या देवी श्री केळबाईची फामाद अशी पेठेची जात्रा सोमारा राती मनयली। फुलांनी सजयल्ली देवीची पेठ मुळगावच्या देवळांतल्यान भायर सरून मया व्हेली। गोंयचे पारंपारीक दायज मनोवपी या मुळगावच्या जात्रेंत देवी केळबाईची पेठ व्हाळशी, बोर्डे, देवचल, पाजवाडा या वाठारांतल्यान धोणांनी मिरवणुकेन मया व्हेली। तेन्ना वाटेर भाविकांनी व्हडा संख्येन तिचे दर्शन घेतले। ही पेठ आयज फांतोडेर मया पावली। गाराणे घातल्या उपरांत हांगा जर ती पेट नाचतली, तेच्या उपरांत ती नाचल्या उपरांत सरळ वाळशेच्यान बोड्डेच्यान स्कुला कडेन रावतली, हायर सेकंडरी कडेन, मागीर थंयच्यान कौल दीत ती जवळ जवळ एक 3-4 4.5 महिने म्हटल्यार मये पावतली। तेच्या उपरांत ते कितें आमी तेंची मयेकारांचे जे कितें थोडे वाद विवाद चल्लेले आसल्या कारणान आमी तेंच्या देवळान व्हरपाची ना अशी ठरयल्ली आसा। ती मागीर सरळ आमी पेट घेवन वडण्यार व्हरून दवरतले, जे आमी वार्षिक दवरता थंयसर ती 2-3 दीस उरतली। तेका पुलीस प्रोटेक्शन बी आमी मागयलां आनी जेन्ना कौल आमची स्टार्ट जातली म्हणजे 27 तारखेक परत आमी 26 तारीख रातचे वचून 27 तारखेक रिटर्न परत हाडटले आनी आमची कौलांचो सुरू जातलो। पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजिक संकेतथळाचेर पळोवंक शकता। ते खातीर आमचे एक्सेंडल @DD न्यूज पणजी, फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकता। तसेच DD चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 चेर पळोवंक शकता। प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारती नवे OTT ॲप सुरू केला, जाचें नांव आसा वेव्स। ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शनावेल्या फामाद कार्यावळीचो आनंद रसीक घेवं शकता। हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्स ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आनी दूरदर्शनाच्या नव्या पोरण्या कार्यावळीचो आनंद घेवचो। इतल्यान खबरापत्रां हांगाच सोंपता। परत मेळुया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत। नमस्कार।